त्याच्या नावात सुद्धा आमकां अशें दिसता की तेच कितें करी रेवोल्युशन करूनच हें जातलें, नाल्यार खंयचोय गव्हर्मेंट येवं हें केन्ना सुदरवचें ना, जावचें ना. थँक्यू. गोंयकारांच्या मोगाचो कोण तरी जावो, ह्या गोंयकारांच्या मोगाचें कोणूच ना अजून पासून. म्हजें नांव आगुस्तीन सी डिसूजा. हांव एक्स टिचर माउंट कार्मेलासून हांव रिटायर जालो आनी हांव आतां सद्या रिटायर टिचर. आतां सर तुमचो हो जो लँड एक्वायर जाल्लो न्हू, शेतां तुमची तुमी केन्ना आतां सांगता आमकां तशें विलेजर तुमचे वांयगण ओंपलेले आसतना तुमचो हांगा येवन ते नीस घालपाचे आनी सर्वे केलो तेंच्यांनी, जाल्यार हेज्या बद्दल तुमी कितें सांगपाचें आहा? पयलें सद्या आमकां ताणें मेकळेल्ल्या भाशेन जालें तुमची, म्हणजे वाटो दाखयली. एक वयल्यानसान दुसरो आमच्या शेतांसान. पयलो हें मेन व्हरून करपाचो, पूण व्हरून केल्या उपरांत आमची घरां मोडूंक वयतालीं. म्हणून आमी ताका ऑप्शन कितें जालें, एक वयल्यानसून ना जाल्यार कायल्यानसून तरी व्हरून, म्हणजे आमची घरां आमकां वाटोवंक जाय. म्हणून ताणें मागीर तो शेतांतल्यान हें केलें, सर्वे बा केलो आनी बायपास करपाचो म्हणून थारायलें ताणें. हो पार्सेकर आसतना आमचो आमदार. म्हणजे हे खंयच्या वर्सा कशें अदमास? तो पार्सेकर आसलो केन्ना ताचो टर्म 2004 सो दिसता. 3-4 हो आसतलो. आतां तो 3-4 जो लँड एक्वायर जाला थंयसर अजून रोड काय जाल्लो ना न्हू? एक्वायर जालें म्हणजे आमकां तेच्या बद्दल कांय पयशे, आमची जमीन आमची ती, आतां शेत आहात पळय ते आमचे, खूब जाण आहात ताका, पूण तेचे बद्दल आमकां पयसो काय अजून मेळोंक ना. एक्वायर केला म्हणूंकूय जायना तेणी. जेन्ना तूं एक्वायर केलो म्हणजे कितें आमकां फारीक केलें आनी तुवें एक्वायर केलो तेन्ना म्हणूंक जाता की आमी एक्वायर केलो तो. आमचे सद्या थोडे ऑब्जेक्शन आसले तेन्ना तुवें एक्वायर केलो म्हणूंक जायना. आनी सर आतां हो न्यू झोनींग प्लॅन जो पेडणे तालुक्याचो येयल्लो आसा तितून चडशी एरिया येल्लो केल्ली आसा, सेटलमेंट दाखयल्लो आसा, दोंगर शेतां, हेचेर तुमचो विचार कितें? आतां हो झोनींग करतात ते कोण तरी खंयचोच मनीस म्हणजे आतां जमीन म्हाजी, झोनींग करतात तूं येवन म्हाका सांग, म्हाका खबरूच ना तूं झोनींग करून वयता, हें कितें? जमीन कोणाची? तुज्या बापायची? म्हाका कितें तरी खबर आसूंक जाय न्हू, आमी अशें करता पूण आमकां सांगूंक जाय न्हू, आनी कित्याक लागून करता तेंय बी जाय. बट तें झोनींग केलें कोण करता? टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अशें झोनींग करता म्हणून आतां आमकां आयकोंक येता. पूण टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग झोनींग करपाचें कोण? ते हे जमनीचे मालक, तेंच्यानी हें करूंक जाता? पूण आमकां तें कळोंक जाय न्हू, सांगूंक जाय आमचे कडल्यान आमची जमीन कशी जावची, पूण आमचे कडल्यान ताणें घेवंक जाय. आमी दिता जाल्यार आमी ते काय बी हें आसूंक जाय, तितलें ताका कळोंक जाय. आतां हे थोडे फावट कितें जाता, हे आनपड मनीस म्हणी गव्हर्मेंट आमचे चलयतात पळय ते खरेंच सांगताले ते शिकोंक नासलेले मनीस, ताका कांयच कळना, ते भटे ते कितेंय करतात. ही आमची शबय जाल्या गोंयांत. आयज तुमकां हांगासर लायट आनी उदक सारकें येता तुमच्या केरी गांवांत? लायट म्हणटा ती केन्नाच ना, आनी आतां राती पयशे तूं कितलेच पाटी वयता, उदक दुसरें बंद पडटा. आनी उदक तर म्हणटा तें आमकां आमी कितले आमदार येवन गेले, आमकां सद्या केरयेन हांगा तर आमच्या पवन वाड्यान तर आमकां उदीकूच ना, नळाचें उदीकूच ना. आतां तुमचे आमचे थोड्या झाडांचे पांयो आहात म्हणून तेचे सगळें चलता. सो आतां केरी गांवांत जे आतां सेटलमेंट दाखयला तितून आतां मेगा प्रोजेक्ट येतले जे 30 फ्लॅटांचे 50 फ्लॅटांचे लक्झरी विलाज येतले, तितून स्विमींग पूल आसतलो, जाल्यार हे तुमकां केरीकारांक हे जमतले तितून रावपाक त्या कंडिशनान? मागीर कंडिशनान म्हणजे कशें कितें आहा, आमचे पळय सोय आहा उदकाची लायटीची, ही पयली सोय आमकां हें आसोंकूच जाय. आमचे काडून तर तुमी तुमच्या फायद्याक करतात, हें आमकां सगळें लुकसाणान. वयल्यान आमकां त्रासान, आमकां त्रास जातलो. वा आमकां त्रास करून तुमकां कित्याक हें? गव्हर्मेंट आसता तो सदांच लोकांचें बरें करपाक म्हणून करतात. हो गव्हर्मेंट आतां गव्हर्मेंट आहा तो कितें लोकांचें बरें करपाक न्हू. हे कोण पयशेकार पळय आहा तांकां बरें करता, व्हडलें करतात ते. हो पयशेकाराचो गव्हर्मेंट, गरिबाचो गव्हर्मेंट न्हू. आतां सर तुमचो पेडण्याचे रहिवासी जे आहा न्हू, तांकां तुमचो कितें मेसेज बीन दिवपाक सोदता तुमी की ह्या झोनींग प्लॅना बद्दल, की तुमकां कसो कितें जावो तो हेका? कोणें आतां समजा हांव केरयेचो म्हणून म्हाका जावो तशें न्हू. प्रत्येक पेडणेकाराक आख्ख्या गोंयकाराच्या लोकांनी तांकां पळय कितें जाय, तांकां लोकांक पळय कितें जाय
ते गव्हर्मेंटाक करपाचें न्हू गव्हर्मेंटाक जाय तें हो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग तांकां जाय आतां तशें न्हू असो तुमचें म्हणणें आहे की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें करपाचें. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी जाय तें करात नाजाल्यार कांयच करूं नाकात. पयलो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात हें व्हडलें कित्याक आमचो लोकशाही गव्हर्मेंट आमी डिक्टेटर न्हू हें चलता तें सगळें इनडायरेक्टली डिक्टेटरशीप चलता. लोकशाही कांयच ना हेतून फक्त नांव हा लेबल लोकशाही ना लोकशाही कांयच ना. ओके थँक्यू अंकल. हय वेलकम यू आर ऑलवेज वेलकम स्पेशली रेव्होल्युशनरी गोवन्स. हय या कित्याक तेच्या नांवांत सुद्दां आमकां अशें दिसता की तेच कितें करी रेव्होल्युशन करूनच हें जातलें नाल्यार खंयचोय गव्हर्मेंट येवं हें केन्ना सुदरचें ना जावचें ना. थँक्यू. गोंयकारांच्या मोगाचो कोण तरी जावो ह्या गोंयकारांच्या मोगाचें कोणूच ना अजून पासून. रेव्होल्युशन करून कितें करीत अशें दिसता पूण आतां कितें आशा तेंचेरूच आहा न्हू कित्याक हेंची सगळ्यांची आशा गेली काबार आनी कांय हें जायतशें दिसना.